गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहा? होपसो सगळीं बरी आहा. आयज आमी डायरेक्ट मारगांव येयल्या. मारगांव फिचरांक घेवन आमी कार गेलो जाल्यार कुडका गेलो जाल्यार सो मारगांव येयले तेगे धाडटाच कितें प्रॉब्लम जालो सो तो थोड्या दिसांनी वयतलो सो तेका लागून बेगिना जाता लागून हिंगा येयल्या मारगांव डॉक्टरा कडेन. सो गाडी पार्क केला डायरेक्ट फास्ट येयल्या कित्याक आमकडे अपॉयंटमेंट बी कांय नाहलो डायरेक्ट येयल्या सो आतां लायनी रावला. दाखयता तुमकां खंयच्या डॉक्टरा कडेन येयल्या ती. ह्या डॉक्टरा बगलेले फी ह्या डॉक्टरा बगले येतात गेले पाटेन हिंगा केलो तर तेका बऱ्या पडलेले डॉक्टर सो पेंचीम तेका सांगलेले डॉक्टर आहा म्हणून सो ते गेलो हो डॉक्टर न्हू सो तेका म्हणलें तूं आनी रिस्क घेयना तुका हो डॉक्टर बरो जाता न्हू बऱ्या पडटा सो तूं हे डॉक्टरा बगडे वच तूं मागीर तेका हिंग घेवन येयला हिंगसोन आतां बाजारान वयतली मातशें काम आहा मागीर घरा वचपाचें पणजे वचपाचें बाब पणजे आहा 2 दीस थिंगा येयलोली मागीर हाल्या फुडें आमी मारगांव परतून वयतली. सद्याक झेरॉक्स मारपा येयले एक कितें काम आसलो तें जालें आतां आमी जेवपाक वयताय कित्याक ऑलमोस्ट टायम जेवपाक गेल्यार 1:30 जाले घार पावता म्हणल्यार लेट जातलो म्हणून जेवपाक वयताय. जेवपाक येयले हे मारगांव ह्या दिसांनी जेवण भायर लास्ट मेफी दिसांनी मातशें जेवण भायर जेयता आमगे कामां लेट जाताय करपाचा टायम म्हणून भायर येताय जेवपाक सो हे रेस्टॉरंट हांव मेफी आहा दोगां आहा बारपूर आनी कोण चोगली घरा आहाय. गार्लिक चिकन आयज आमी जेयल्यान आतां घरा वयता पूण हिंगा एक दाखयता तुमकां हांव बॅक कॅमेरा गांव येयले हाय न्हू हिंगा ह्या आंब्या कडेन मेफी मेळटा कोणाक चोवपा येताय पळय सोयरी तशें तो आंब्या पोंदा बसलो जाल्यार स्कुटरीचेर दोळेच चोयलोले तेणी मागीर आमी अशी चलोन येयलोली चलोन येयलो जालो येवपा मागीर अशी चलोन येयली तेन्ना मागीर हांव हांसोत येयलो आनी ती आंटी कितें खबरो सांगताले म्हाका खबर नासलें तें चोवपा पयलीं हाय मागीर डिंपला चोवन तेणें हय मुळो हय म्हाका सांगत तो आनी ते येयलो असो स्कुटरी बसलो तो दाखयता मागीर हिंगा चोवपा येयलोले हिंगा दितू आज सद्या मेफी फार्मासीन गेलो आनी सद्या मेफी फार्मासीन गेलो आनी आमी जेवन येयले आनी ते सदांचे भाशेन थोडें जेवण उरलोलें तें हांवें घेयलां वेस्ट करून बाकी थिंग कोणूय मेळ्ळा तेंका दितो ना जाल्यार घरा वतलें मागीर हॅबिटूच ती हांव वेस्ट करिना त्या कार कडेन आमगे हाय भायर हाय सुणी हाय तेंका घालूंक जाता प्लस शीत आमी ताली जेयले सो तालींतलें शीत उरलोलें एक तालींतलें दोगांयनी हाफ जेयले कित्याक स्नॅक्स खायलोले स्टार्टर खायलो तेका लागून तें चड जालें मागीर ते ताल्यो चड सुण्यांक घालता मग घरा कोणाक वाटेन सुणे मेळटा तेंका घालूंक मेळटा जनवरां आनी आतां वयताय घरा वयताय डायरेक्ट पणजे वयताय आमी.
गायस मारगांवसून येवन मागीर मॅफीक काडपा वयलो आनी हांव मागीर मातशें सलोनान गेलो मातशें पॅडिक्युअर आनी मातशें कितें काम आयब्रोज बी काडून जालें मागीर थिंग वचोन येयलें. सो फकत पॅडिक्युअराचोच व्हिडियो हांवें केला आनी कावलो करून ना व्हिडियो आयब्रोज बी आनी मातशें हें केलें आनी मागीर आतां येयली घरा आनी मागीर व्हिडिओ तुमकां कसो लायक जाता म्हूण थँक्यू सगल्यांक कमेंट मारला तुगे बॅग बरें दिसता बॅग बरें दिसत म्हूण सांगला सगल्यांक थँक्यू सगल्यांक की बॅग लायक जालें म्हूण तुमकां. आनी मारगांव गेलो ते शॉपाचेर ते बीग जी आहा शॉप न्हू तेच्या ऑपोजीटू आहा त्या शॉपार गेलो आमी तें बॅग म्हाका आनी तेंका तुमकां बरें दिसलें न्हू सो थिंग गेलोले गेलो तें सांगत तुमकां. आनी थँक्यू आंटी तुका म्हाका पयलीं हें जावंक ना अशें रियलायज जावंक ना सबस्क्रायबरा बरोबर एक व्हिडियो करता म्हूण म्हाकाय तेका मेळोन म्हाकाय बरें दिसलें की तें म्हाका मेळ्ळें म्हणून पूण म्हाका तितू हें ना तकली येवना की तेजे बरो व्हिडियो काडपा एक नेक्स्ट टायम बीन मेळ्ळें जाल्यार हांव व्हिडियो काडटो तेगे बरोबर. आनी तेका नांव बायल विचारूं ना हांव ते गेलें हांव मातशें सारकें हें आहलोलें बिजी आहलोलें आनी कामां आहलोलीं तकलेन कितली ओली आनी काल हांवें थिंग बाय हांवें व्हिडियो शूट कांय करूं ना काल तितून व्हिडियो काडूं ना बारीक बारीक आहा तोच काडलोलें राती कोण काडला दिसभराचें कांय शूट करूं ना काल हांवें जो हो व्हिडियो आयचो. तुका मागीर व्हिडियो लायक जालो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करून सांगा तुमकां कसो दिसलो तो. आनी थँक्यू सगल्यांक कोण सबस्क्रायब केलें तांकां न्यू कोण म्हाजे सबस्क्रायबर्स येयला तांकां सगल्यांक थँक्यू आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा आनी मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.